आमची भलायकी कित्याक पिड्यार जाता, आमचे आरोग्य कित्याक पिड्यार जाता, आमी चड लोक दुयेंत कित्याक जाता, चड लोक वखदां कित्याक खाता, चड लोक दोतोरा कडेन कित्याक वयता, हें जाणा जावपाक जाय. आनी चड क्लिनिकां आसप, चड दोतोरां आसप, चड नर्सी आसप, चड बरें की वायट. म्हज्या अंदाजान हांव आरोग्य मंत्री आसल्या कारणान हें बरें न्हू. चड लोक दोतोरा कडेन वचप बरें न्हू. आमी आरोग्यान मजबूत आसपाक जाय, स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आनी आमचें आरोग्य मजबूत कशें जातलें? काही दीस पयलीं आमी आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस केल्लो, 21 जून, इंटरनॅशनल योगा डे. आनी योगा एक बरी सायन्स आसा जी आमचें शरीर मजबूत करता. Our body becomes strong, our body becomes immune. म्हणजे बाकी साधारणशे रोग आमकां लागना. आनी महत्वाचें म्हणजे हे आमचे छातीर ते पूर्ण लंग्स आसा पळय, तितून आमी श्वास घेवपाक पासून विसरले. श्वास कहो भितर घेता आनी भायर सरता पळय ते पासून विसरले आमी. श्वास घेवपाक नको आतां. वी डोंट फील आवर लंग्स विथ ऑक्सिजन. डीप ब्रिथींग करिना आमी. योगा आमकां डीप ब्रिथींग करपाक शिकयता. हे पॉलिक्लिनिकांतून फायदो घेतले. तशें फार्मासी रोखडीच सुरू जातली. फार्मास उक्ती केल्या वखदां घेवन लागचें म्हणून तशें कांय नासता. फार्मास सुरू केल्या म्हणजे वखदां घेयत रावप, हांगासर लॅब केला म्हणून तपासीत रावप, हें न्हू तें. गरज पडटा पळय तेन्नाच करपाक जाय. हांव समजता सुविधा तयार जाली म्हणटा ताचो गैरउपयोग करपाक जायना. किंवा मिसयूज द सिस्टम. दुयेंत पडटा तेन्ना दोतोरा कडेन वचूंक जाय. नाऱ्यात तेन्ना दुयेंत ना जावपाचें कांयतरी काम करपाक जाय. Though it is not directly affiliated to Government of Goa, the Government of Goa ने सेंटर घालूंक ना. आमच्या बाळकांनी नो जागो दिला, बांदूनय दिला आमकां. जे पॅथॉलॉजी लॅब घातला ते आमच्या कितलेशेच बरे मागपी माझे फ्रेंड आहा. ऑल दीस पीपल हॅव open heartedly helped me in setting up this laboratory, consulting room and other things. So this is a public participation. It was my dream that this area should have one health center where all the people can come. Those who can afford, they can pay. Those who cannot afford, it is totally free. अशें हें हेल्थ सेंटर आहा.